गायज गुड इवनिंग सगळी कशी आय न्हू बरी सगळी आमी बी हाय सगळी बरी आनी सकाळ सकाळ ब्लॉग करूं ना कित्याक सद्या सद्या कितें दाखयता तेच काय म्हणून अशें काय ब्लॉग करूं ना काय नाही दाखोवपाक सो आतां वयता मातशें शॉपाचेर मातशें कितें घेवपाक जाय आसलोलें एक रेसिपी शूट करूं जाय आसलो तेका लागून शॉपार वयता बाबा हांव आनी डॅडी वयता स्कुटरी ओके दाखयता कितें घेता तें मेळटा ते शॉपार पावला घेता पारा हो देना कितें घेता आयज वचून येयली आमी शॉपाचेर कितें जाय आसलो काय म्हळ्यार म्हाका न्हू पनीर आहा न्हू म्हाका कडेन फ्रिजीन तेका लागून पनिराक कितें ग्रेवी करपाक न्हू कितें जाय आसलो शॉर्टकट मारपाक सो तेका लागून पनिराक हांवें शाही पनीर पाकीट हाडलें धाकटी 10 रुपया काय कितें तरी हाय ती मागीर गुलाब जामुना पाकीट आहलोली गेले एक फ्री सांगता बाबाज किचन कितें करता हे काय आता पीठ दूध घालून मोवून दवरला हें केलां मोवलां दवरलां मातशें दूध घायलां शाही पनीर 10 रुपया पाकीट ते 3 आहलो ते 3 हाडलो ते केन्ना उपास न्हू मागीर पिझ्झा टॉपिंग जाय आसलोलें आनी हेचें एक फोडला आनी एक हेचें आहा आनी रसना आनी कोता फ्रायड रायस केले डॅडीन आतां बाबा दाखयता वेज तूं पयलें आसता न्हू गुलाब जामुनाचे हितून सो तितून दुदान ते कालोयलां मातशें दवरलां तेन्नाचे तेन्ना करीत न्हू क्रॅक पडटा तेका लागून मातशें दवरलां तेका न्हावयता आनी मागीर कोतोलें ओके आनी इल्लो फ्रायड रायस केला वेज केला बाबा जेवपा सोदिना कुस्तार कोता शीत तेका लागून कितें केलें तेका लागून गेल्लोली कितें म्हाका शाही पनीर करपा जाय आसलोलें पण सगळें तें सामान न्हू ड्राय आसता तें क्रीम हाड तें हाड काय काजू बियो बी ते आनी हें जाता शॉर्टकट मारपा रेसिपी न्हू मागीर सो तेका लागून तें हाडा ओके आनी बाबा गुसू करुया मरे सो न्हावयत तेका आनी मुका मागीर मेळटा ओके काय जावचें ना हो नॉट शेक रे बाबा सो काय जावचें ना न्ही म्हाका इतू गरमी जाता थंयसर फॅन घेवन बसलो आतां तेका घालता फॅन तो आहा न्हू तो आख्खो बुडला तो वयलो फॅन लागोना आठ जाल्या तेच करूं बसला आनी तें पीठ कालयलो न्हू तें पीठ आहलो न्हू तें हेचें गुलाब जामून करपाचें सो चंय गायला पीठ घेवन येता आपूण म्हाका सारकी गरमी सोसूंक जायना फॅन घेवन बसला हेचें आनी मामी न्हांवता येता तेच करतलें आनी मागीर हांव ते धाकटे बॉल्स करतलें आनी मागीर डॅडी भाजतलो बाबिंग यो रोकडो न्हू तेशी धांवता कुजना भिरांत दिसता थंय सगळें गरम आहा न्हू सद्या चेडीन तें हें करून दवरलां साकरीचें उदी बी करून दवरलां फकत भाजपाचें उरलां आनी मागीर तितून घालपाचें बॉल्स करून धांवता भिरांत दिसता फेस करता आनी मेळटा तुमकां ओके मोवून दवरलो ते आतां ते गेले बॉल्स करता भाजता स्लो हेचेर आनी हेचें हें केलां साकरीचें बसून हेल्प करता कम लेट्स गो दैट साइड या हॉट मुगो आमगे गुलाब जामुन रेडी गाइस गुड मॉर्निंग सोली कशी आय बरी कालचो ब्लॉगाचे हें कोता
हेचे तुमकां दाखयलो न्हू काल आमी हें केलो तें काल दाखयलो न्हू हांवें गुलाब जामून केलो तेचे गुलाब जामून हाता पासून गुलाब जामून आता आनी कितू सॉफ्ट जाले तेचे भितर बरें एकू पाकीट केलो आनी आतां तुमकां हाचे हात मेळटा च्या पिली आनी आतां ऑलमोस्ट 1:30 जाला हेचे अजून जेवण मम्मी नुस्तें केला नुस्तें दवरला आनी शीत कोडी ओके पनीर करपा आहा न्हू पनीर हांव तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान हाडटलें पनीर रेसिपी आनी गुलाब जामुनाची न्हू रेसिपी सच शूट करूं ना सो रेसिपी सच कांय शूट करूं ना गुलाब जामुनाची ते न्हू पाकीट हाडलें न्हू दुदान न्हू दूद घालून ते हें करपाचें गुवो करपाचो पिठाचो आनी न्हू ते रोखडे गुये करीत जाल्यार न्हू क्रॅक येता ते न्हू 5 ते 10 मिनटां रेस्टा दवरपाचें रेस्ट दवरल्या उपरांत मागीर स्मॉल गुये करपाचे आनी सिरप करपाची साकरेची साकर घालून उदीक घालून सिरप तेलान भाजपाचें सिरपान घालपाचें बट सिरपान न्हू डॅडीन तिकी घायलोली आनी कितें तरी घायलोलें ते मागीर हो तिकी आनी ते ग्रीन क्लोव्स कितें आहा ते ग्रीन कलर ते कितें घायलो तेणें म्हाका दिसता म्हाका खबर ना सारकें हांवें चोयलोलें मातशें पूण तिकी घाला तुमी जाय जाल्यार नाजाल्यार ते ऑप्शनल ते घालना जाल्यार भायर चलता आनी अशें तेन्ना हेटा आनी आयज आनी आसा न्हू इवनींग कशें कितें तें इवनींग कशें कितें तें मागीर दुसरो ब्लॉग कमेंट करतलें ह्या ब्लॉगार घालपाना कित्याक सिंपल ओके आम कमिंग गो एंडींग घेता न्ही आतां गो गायज गो चोयला गो पुट बॉल गेम घालून दी गो सो एंडींग घेवपा भायर दिवप स्टार्ट जाता हेचो दिना कोता आनी मागीर थिंग सांजे दुसरी रेसिपी शूट करतलें प्लस कितें करता तें सांजे तुमकां हांव शेअर करतलें नेक्स्ट ब्लॉगाचेर ह्या ब्लॉगार घालना आनी सेकेंड थींग सांगूंक जाय आसलो म्हाका की बाबागे चॅनल हांवें ब्लॉग होल्डार दवरलो न्हू कांय घालना प्लस एम्ब्रॉयडरी चॅनल होल्डार आहा बाबागे चॅनल होल्डार आहा एम्ब्रॉयडरी चॅनल तरी हांवें सांगिल्लें हांवें होल्डार दवरलो म्हणून तो कित्याक तो रिजन आहा स्टॅन ऑर्डर केला हांवें सो ते बरें पडटलें स्टॅन घाल नाजाल्यार बाबा मामी रावचे पडटा आनी सिसिला रावचे पडटा तो हुंच्यानूच जूप करून येता आनी मागीर तो आलोयता सगलें सो तेका लागून हांवें स्टॅन ऑर्डर केला सो मागीर ते स्टॅन येता एम्ब्रॉयडरी चॅनला परतून ट्राय करतलें रेगुलर येवपा नाजाल्यार विकली एक पाटी तरी करतलें प्रेशर घेयना हांव ते जस्ट मागीर कितें म्हणटा टॅलंट आहा ते शो करपा जाय म्हणून हांवें तें चॅनल ओपन केला सो दॅट केन्नाय तरी म्हाका कितें खबर आहा तें तुमकां शेअर केलां अशें जातालें न्हू तेका लागून आनी बाबागे चॅनल आहा न्हू दिसा मारगांव गेलो न्हू तर रिया मॅमाक हांवें म्हळें कितें टॉपीक येयलें रिया मॅम म्हणा लागली बाबागे विडियोज कांय घालूं नासलें कितें तरी रिजन आहा गे मॅम हांवें रिया बाबागे चॅनल बंद दवरलो आहा सद्या म्हणलें ती कितें रिजन आहा मागीर तें हांवें शेअर केलें मागीर ती म्हणून वय तूं सांगता तें बी करेक्ट तेका लागून बंद दवरलें ओके हांव म्हणलें तो मागीर केन्ना कितें म्हणल्यार तो स्कॉला वयतलो तेजें कितें एनुअल कितें आसतलें तेन्ना तेगे हांव कितें क्लिपींग शूट करतलें जाल्यार तेगे कितें बरें आहा जाल्यार क्लिपिंग्स बी कितें बरें मेळटा जाल्यार हांव तेगे चॅनलार घालतलें मागीर ती म्हाका सांगो लागलें अमुको म्हाका आतां उगडास आसना तेणी सांगलो म्हाका अमुको तेंप कितें तरी अमुको टायम गेल्या उपरांत आपुणूच डिलीट जातो म्हणून लागलो तो चॅनल डिलीट जातो म्हणून त्या टायमार हांवें ओके म्हणलें म्हाका गायड केलें न्हू पूण थँक्यू रिया मॅम ती म्हाका गायड केलें म्हणून रिलेटेड टू बाबा चॅनलाक लागून गायडन्स दिली म्हणून अशें जाता म्हणून कित्याक हांवूय आतां न्हू युट्यूबाचेर रिसर्च करपाक वचना तितून म्हाका टायमूय मेळना म्हणजे ग्लॅम कलराचेर रिसर्च करता हांव टायम मेळटा तेजेर आनी ह्या चॅनलाचेर दोनूच चॅनलाचेर हांव अप टू डेट आहा आनी हिंदी आहा तो चॅनलाचेर रेसिपी चॅनलाचेर भायर अप टू डेट कशें ना केन्ना कितें डिफरंट कितें घरान रांदता जाल्यार हांव तेजेर घालता सो हे 3 चॅनल आहा ते अशें हें कशें आनी बाबागे आहा तो आनी मागीर एम्ब्रॉयडरी सांगला ते भाशेन एम्ब्रॉयडरी चॅनला तितू येन्ना स्टॅन येयल्या उपरांत मागीर चोयतलें कशें कितें मागीर सांगलें मागीर हांवें चिंतिल्लें तेगे आतां इतले दिसांनी हांवें तेगे चॅनलाचेर 390 तरी सबस्क्रायबर्स आहा न्हू बाबागे चॅनलाचेर आनी तेजेर क्लिपिंग्स आहाय ती मागीर डिलीट जाल्यार ती मेमरी
वयतो कशी न्हू. आनी म्हागे चॅनलाचेर बाय थोड्यो क्लिपिंग्स नाय ती थोडी क्लिपिंग्स तेगे चॅनलाचेरूच घायलोलें, बाबा गेल्या चॅनलाचेर घायलो, म्हागे चॅनलाचेर बाय ना ती. सो म्हाका ते राती अशें स्ट्रायक जाल्या, उगडास येयलो म्हाका. तेणी सांगलोलो अमको टायम जाल्या उपरांत तो चॅनल डिलीट जातलो म्हणून. सो मागीर मॅफी कडेन उलयता म्हणल्यार मॅफी जालें अशें अशें आहा म्हणून. सोद्दां तूं घालनाका, म्हयन्या एक पाटी मागीर एक व्हिडियो घाल. मागीर म्हणल्यार एक पाटी रिसर्च करता तेन्ना यूट्यूब चॅनल ओपन करता, रिसर्च करता तेजेर बाय येतालें म्हयन्या एक पाटी 15 दिसांनी एक पाटी घालीत जाल्यार मागीर तुजो चॅनल जितू उरतलो म्हणल्यार आसतो तो. सो तेका लागून हांवें तेजेर आतां कालचोन व्लॉग घायला. काल म्हाका कडेन आहलो तेगेर एडे वयलो बिची वयलो व्लॉग. सो तो काल हांवें बाबागे चॅनलाचेर घायला. आतां मुखार कितें कितें बाबागे चॅनलाचेर कितें येतो आनी तें म्हागे चॅनलार हांव घालपाना. सो तेगे चॅनलाचेरूय घालतलें, प्लस म्हागे चॅनलाचेर बारीक बारीक घालतो तेगेर. सो मेन आहा तें तेगे चॅनल, पूण तेगे चॅनलाचेर व्हडलें कांय अशें आसपाना. तेजें हेवपाचें ना, तेगे कितें मायलस्टोन तो कितें क्रॉस करता पळय मायलस्टोन्स, तो तशें कितें आहा तें घालतलें. हांव अशें प्रॉमीस करना तेगे चॅनलाचेर भरपूर कितें कितें येतो म्हणून ना. तेगे चॅनलाचेर अशें व्हडलें कांय येवपाना. तेजे चॅनलाचेर जस्ट कितें ना कितें घालतलें म्हयन्याक एक पाटी ना 15 दिसांनी एक पाटी. सो तें चॅनल आसूं थिंगा केन्नाय तरी तो मेमरी कशें तें फ्लॅशबॅक हांव फाटल्यान वचोन तेगे हांवूच चोयता तेगे चॅनलाचेर वचोन बाबा गेले फाटल्यान तो कितें करतालो तें सगळें चोयता. म्हाकाच बरें दिसता चोवपाक. सो म्हाका लागून हांवें तो चॅनल चालू दवरला. सो आजून कोणें चोवना जाल्यार वचोन चोवंक जाता. डेनवर बॉय ब्राज म्हणून, डेनवर ब्राज ऑफिशियल म्हणून तेगे चॅनलान नांव. जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शनान लिंक उगडासान घालतलें, उगडास आहा जाल्यार ओके. थिंगसून चोवपा जाता. जस्ट मेमरी कसो तो चालू दवरला. आनी कांय ना. डॅडी आयज कामाक गेलो आहा, नेबरागे कामां आपयलो आहा, सो थिंग गेला. आनी हाय ओके. हांव तुमकां हो व्लॉग हिंगा काबार कोता. म्हणजे स्मॉल सो सिंपल सो व्लॉग जो नाका ओके. आनी खूब जाण म्हाका दिसता ते ओगल्यो ड्रेसीस खूंय मेळटा काय म्हणून बांदपाची. सद्याक न्हू कांपाला तेंगे सेल लागलेलो. आतां हांव नकतो कांपाला काबार जाला काय कितें तें म्हाका आयडिया ना, कित्याक काल हांव आनी एक युट्यूबराचे व्लॉग चोयतालें. तेगे व्लॉगान तो मोस्टली ते हें दाखयता थिंगा गोवन मस्तीकोर गोवन्स म्हणून आहा चोय तेगे चोयता हांव. तेगे बरें आसता. सो तो थिंग दाखयलो तेणें काल पयरसून दाखयलो तेणें. थिंगसून दाखयता तो वयता थिंगा हेल्प करपाक. तो गरिबांक खूब हेल्प करता न्हू. सो थिंग तेणें दाखयलो. सो थिंग तो स्टॉल लागलो आहा. तोहल्या स्टॉलान ते स्टॉल लागता न्हू तेन्ना ती आसताय थिंगा, ती नायलची आंटी आसता ती आसता ओहल्या मेळटा. सो थिंग चोवपा जाता तें. आनी ते एक आहलो सांगपा आनी उगडास येयलो म्हाका. आनी सेकेंड थिंग सांगो जाल्यार ते विचारलो म्हाका आमी खंयची शीत जेयताय काय म्हणून. सो मागीर हांवें दिसलें ब्रावन रायस सांगलेलें. आनी मागीर काल पोतून कमेंट येयली म्हाका पोतून ब्रावन रायस म्हणल्यार खूब भाशेचे ब्रावन रायस आसा. तुमी जेयताय ते खंयचे ब्रावन रायस. आमी जेयताय ते उकडे तांदूळ. तेंगे सांगल्यार जालें दीस रेगुलरली जेवपा जाय म्हणून. सद्दां जेवपाचे तांदूळ दी मागीर ते दिताय. मागीर पेजेचे म्हणून तांदूळ सेपरेट आसताय न्हू गे. पेजेचे तांदूळ सेपरेट आसता, सद्दां जेवपाचे तांदूळ सेपरेट आसताय. सो तुमी तेंका सांग उकडे तांदूळ जाय पूण सद्दां जेवपा जाय तहले तांदूळ जाय म्हणून. ती दिताय मागीर काडून ओके. सो ते म्हाका तोंडान सांगो जाल्यार मॅसेजीचेर हांवें रिप्लाय केला कमेंटाचेर थिंगा पण मातशें सोजमोना जाल्यार ब्रावन रायसूय म्हणटाय इंग्लिशीन आनी आमी कोंकणीन उकडे तांदूळ म्हणटाय. बट डिफरंट आसताय तितूनय डिफरंट आसता. तुमी सांगल्यार पुरो तेका जेवपा सद्दां जेवपा जाय जाल्यार सद्दां ना जाल्यार पेजे जाय जाल्यार पेजेकूय सान्नाक जाय जाल्यार सान्नां डिफरंट आसता. ते कॅटेगरी आहाय तितूनय खूब भाशेच्यो. पूण स्पेशली तुमी दिसात न्हू हांव खंयची जेयता काय म्हाजे प्लेटीन चोयलें तूं म्हणटा खूब बरें दिसलें तें म्हाका दिसलें म्हणून. आमी जेयता उकडे तांदूळ सद्दां हे आमगे गोंयचे गांवठी तांदूळ ते हे आमगे आहाय ती इकताय न्हू पणजे मडगांव थिंगा तसले ओके. सांगपा विसरलें डायबेटीक लागून बाहेर न्हू उकडे तांदूळ येताय ओके. स्पेशल फॉर डायबेटीक पिपलाक लागून तुमकां आमगे गोंयचे म्हणल्यार गोंयचे न्हू ते पूण अशे उकडे तांदूळ आसताय स्पेशल फॉर डायबेटीक. जेन्ना तुमी तांदूळ विकताय पळय ते शॉप आसताय पळय होलसेल्स बी आसता आमगे पणजे होलसेल नुस्त्या बाजारान ते लायनीन स्ट्रेट आसा जाल्यार न्यू मार्केटा पळय सायडीक भायले सायडीक ते स्ट्रेट हे आहा पळय साकर तांदूळ मेळटा. तेंका सांगोत न्हू तुमकां डायबेटीचे तांदूळ जाय म्हूण डायबेटीचे तांदूळ बांद मेळटा हे उकडे म्हणल्यार
मोठे रायस ब्रावन रायस डायबिटीजचे तांदूळ बायन मेळटाय. तुवें कोणा डायबिटीजचे तांदूळ बी जाय जाल्यार थिंग मेळटाय ते. ओके, कित्याक म्हाका खबर आहा, कित्याक म्हाका प्रेग्नन्सीन डायबिटीज मेवलोली आनी म्हाका सुरयशीत जेवपा संवय ना आनी म्हाका सुरय म्हणल्यार म्हाज्या पोटान वचना. एक उंडी ना 2 उंडी वयतो पोटान, मागीर म्हाका कोण जायना. सो तेका लागून तेन्ना मागीर मामीन आनी डॅडीन रिसर्च केलोली, तेका डायबिटीज मेळ्ळ्या आनी हे तांदूळ आनी हे डायबिटीक म्हणल्यार रातचें शीत जेवंक उपना अशें कितें आसत न्हू. सो तेन्ना तेणी अशें सोदून काडलोलें. तेन्ना उकडे तांदूळ मेळटाय, ते उकडे टायपूच कशें, पूण ते डायबिटीज तांदूळ ते हेंकोडे मेवताय तांदूळ साक बी विकताय पळय तांदूळांच्यो, तेंकोडे मेळटले ते तांदूळ तुमकां. ओके, हें 2 क्लियर करूंक जाय आसलोलें. आनी आतां ब्लॉगा कोता बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करूं विसरो नाका. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय गायज.